मोगाच्या भावानी भयणीनो, आमचो बिशप ऑलिन बरेटो जाग्यार पडलेलो आसा. माझे त्याने अनाइनमेंट करूंक ना. माझो श्राप खूप बेकार आसता तुमकां सांगता. आणि फादर अलेक्स डिमेलोचे एक ऑपरेशन झालेले आसा आणि असे अजून 10 ऑपरेशन जातले. कळले? माझो श्राप खूप बेकार आसा. माझे अनाइनमेंट करूंक ना. त्याने 2 वर्सां लायली म्हाका. आणि त्याच्या टकलीत अलेक्स डिमेलोच्या प्रॉब्लेम आसा. ब्रेनात प्रॉब्लेम आसा. ब्रेन ट्युमर जातलो तेका. हे म्हाका तुम्ही असे केलेत ना, तुमकां बरोबर जातले. सगळ्यांचे सामकार, पुऱ्या सिंधुदुर्गाचे सामकार तुमकां जातले. आणि तू बिशप जावंक सोदताय फादर अलेक्स डिमेलो, केन्नाच जावं शकत नाही तू. कळले? हे समजून घ्यात. माझे काम करत नात. हांवें आता पाप साहेबाक लेटर धाडलेले आसा. समजले? फादर अलेक्स डिमेलो स्वताक देव समजता. देव, व्हडलो देव, ज्युडिशियल विकार. अरे ऑलरेडी एक जज आसता सिव्हिल कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा. तेका तू मानत नाही. मेल्लेले मड्यावर तू इन्व्हेस्टिगेशन करताय. बरे? आणि अनाइनमेंट दिता, लोकांक त्रास दिताय. हय, त्रास दिता लोकांक. आमच्या कॅथलिक लोकांक 2 वेळा ज्युडिशियल प्रोसिजर करचे पडटा. एक कोर्टात करचे पडटा. इकडे तुम्ही रडयतात. कोर्टाचे बरे पण तुमचे नाका. स्वताक देव समजता. अरे 2 कपल जेन्ना रावचे, ते 2 कपलाक जेन्ना रावचेच ना म्हणून तिने डिवोर्स घेतलो आसा. आणि ते तुमचे कडेन आम्ही येता तुमचे कडेन पैसे घेतात तुम्ही 7,300 रुपये आणि म्हणतात ते जायत ना. असले जगात कुठले नियम आसा की ते जायत ना? सगळे जाता. हे समजून दवरात. आणि तुका अलेक्स डिमेलो, तुका ब्रेन ट्युमर जातलो. हांव देवा कडेन मागता, जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फादर अलेक्स डिमेलोक आणि ऑलिन बरेटोक देवान बरी बुद्धी दिवंक जाय. आणि सगळ्या लोकांचे आमचे भले करूंक जाय. आमचे क्रिस्तांव लोकांचे जे लोक आमची गरीब असतात त्यांना व्हडल्या कॉलेजात बरे चांगले एज्युकेशन दिवंक जाय. फ्री ऑफ कॉस्ट. जर कोण गरीब असतात तर त्यांना एज्युकेशन दिवंक जाय. हे सगळे तुमचे बरे व्हडले इन्स्टिट्यूशन, स्कूल्स कित्याक कोणासाठी आसा? आमची कम्युनिटीची आसा. आणि कम्युनिटीकाक तुम्ही वयर काडूंक जाय. आमच्या कम्युनिटीचो मेंबर जर झाडू पोचा करूंक लागलो, खालच्या लेवलची कामां करत, तुमकां लज दिसूंक जाय. आमच्या कम्युनिटीची लोकां ऑफिसर, IAS ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर असे जावंक जाय. कित्याक तुमचे कडेन सगळे एज्युकेशन सिस्टम आसा ती तुम्ही दिवंक जाय. ह्यासाठी आम्ही देवाकडे मागूया. जेजूच्याच नांवान बापा हे मागणे करता तुका.